सर्व पळोवप्यांक दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाक मोगाचो येवकार हांव मागतां. मोगाच्यान परत आज एक खेरीत कार्यक्रमाद्वारे सोम्याच्या सेवेंत विशेष मिसांव केल्ल्या आमच्या देशाच्या उर्बेवंत मिशनरी विशांत एक धाकटुली झळक दिवंक म्हाका व्हरतो संतोष भोगता. फाटल्या थोड्या दिसा पयले हांवें साधू सुंदर सिंग म्हणल्या एक विशेष मिशनरीचे विशयांत एक वळख ह्या चॅनलाद्वारे हांवें दिल्ली आनी सबार जाणांक ती बरी लागली आनी 30,000 वरने चड जाणांनी तो व्हिडिओ पळयलो आनी त्या व्हिडिओ विशयांत तांणी एक मेसवणी व्यक्त केल्या. अशेंच हांवें चिंतलें आमच्या देशांत सबार जण आसात सोम्याच्या प्रेरणान सोम्याची बरी खबर प्रसार करूंक तांणी तांचें जिवीतच समर्पिल्लें जावन आसा. न्हय ते केवल क्रिस्तांव बगार ते हेरा धर्माचे व्यक्ती ते जावन आसले, पूण जेजू केदाळा तांकां आपडटा तांचे थंय एक परिवर्तन जाता आनी तांचे जिवीतच ते परिवर्तनाद्वारे सोम्याक ते समर्पितात आनी सोम्याची बरी खबर सगळ्या देशांत मात्र न्हय सगळ्या संवसारभर तांणी ती प्रसार केल्ली आसा. आनी असल्या थोड्या अज्ञात आमकां कळीत नातल्या मिशनरीची वळख करून दिवंक म्हाका व्हरतो संतोष. आनी आज तसल्याच एका मिशनरीची एक वळख करून दिवंक हांव तुमच्या मुखार हाजीर आसा. जेजूच्या मरणा उपरांत पवित्र आत्म्याच्या येण्याद्वारे ताचे आपोस्तल वर्त्या उमेदीन भरले आनी वर्तें धैर्य तांचे थंय आयलें. सोम्या खातीर कितेंय करूंक ते तयार जाले आनी संवसाराच्या विविध भागांनी ते गेले आनी सोम्याची बरी खबर जेजूची बरी खबर तांणी प्रगट केली. आनी तशेंच सांत थॉमस आनी सांत बार्तोलोमेव आमच्या भारत देशाक ते आयले आनी सोम्याची बरी खबर थंयसर तांणी प्रगट केली आनी सबार जण क्रिस्ताचे पाटलावदार जाले आनी हाचो परिणाम जावन जेजूची बरी खबर आमच्या देशांत ती प्रसारली. तांणी वंपल्लें बी आज जैत रूख जावन सोम्याच्या सेवेची खेरीत महिमा सगळ्या संवसाराक आमचो क्रिस्ती समुदाय प्रसारून आसा. मोगाच्यानो हेर जायते मिशनरी आमच्या देशाक हांगासर आयले आनी तांणी विविध शेतांनी तांची सेवा आरंभ केली आनी जेजूच्या पावलांनी ते मुखार सरले आनी तशेंच जेजूची बरी खबर तांणी सगळ्या संवसाराक तांणी आमच्या देशांत प्रगट केली. आनी तांणी प्रगट केल्ली ती खबर आमच्या देशाच्या लोकांनी आमच्या संस्कृतीच्या लोकांनी ती कशी काणगेली आनी ताचे उपरांत कसलें परिवर्तन तांचे थंय जालें. ह्या परिवर्तनाद्वारे कशें ते परत जेजूचे शिश जावन जेजूच्या आपोस्तला बरीच तांचें जिवीत सुवार्ते खातीर तांणी समर्पिलें. ह्या विशयांत एक धाकटी झळक आनी वळख दिवचें हें म्हजें प्रयत्न आनी आज ह्या प्रयत्नांत हांवें तुमच्या मुखार दवरचे दोग व्यक्ती आनी ते व्यक्ती जावन आसात साधू किशन सिंग आनी भयण शांता कौर. साधू किशन सिंग आनी भयण शांता कौर हांच्या जिविता विशयांत आमकां आयकूंक नवआलशें भोगता. कित्याक पंजाबांतल्या देवोत सिख कुटांब तें जावन आसलें सरदार प्रताप सिंग आनी धनन कौर हांचें. सरदार प्रताप सिंग समाजींत ताका उंचलें स्थान आशिल्लें. देवान जायती ग्रेस्तकाय ताका दिल्ली आनी तांचें घराणें वर्तें नवार्दीक जावन आसलें. पूण तांकां एक करगोणी ती आसली आनी ती जावन आसली तांच्या काजारी जिवितांत भुरग्याचें देणें नातलें आनी काजार जावन 12 वर्सां जाल्यारय तांणी आशिल्लें एक भुरग्याचें देणें तांकां फावो जावंक ना. मोगाच्यानो हांवें येदोळच तुमकां साधू सुंदर सिंगाच्या जिविताची एक झळक दिल्या आनी हो साधू सुंदर सिंग धनन कौर हिचो सैरो जावन आसलो आनी पयशिलो भाव तिका तो जावन आसलो आनी हो मिशनरी केदाळाय तांच्या घरा थंयसर वेतालो आनी ह्या घडये भयण धनन कौर साधू सिंगा लागीं मागण्याक विनवणी करता आनी साधू सिंग आपल्या भयणी खातीर आनी आपल्या भावाजी खातीर एक विशेष मागणें करता आनी हाचो परिणाम जावन थोड्याच तेंपान तांच्या कुटुंबांत जवळीं भुरगीं जल्मातात आनी
ते जवळे भुरगे जावन आसात किशन सिंग आनी विरासा सिंग. किशन सिंग आनी विरासा सिंग म्हणली दोग जवळीं भुरगीं थंयसर जल्मातात. आनी ह्या गडिता उपरांत त्या कुटुंबांत आनीक 8 भुरग्यांचे जल्म जाता. आनी वचतो संतोष त्या कुटुंबांत 10 भुरग्यांचे देणे देव तांकां फावो करता. 1922 वर्साच्या जुलय म्हयन्याच्या 22 तारीखेर किशन सिंग आनी विरासा सिंग हांचे जनन जाले. कुटुंबांत वरतो संतोष आनी उपरांत किशन सिंग वाडोवन आयलो आनी ताका तांच्या मिशनरी इस्कॉलाक थंयसर भरती केले. आनी ह्या मिशनरी इस्कॉलांत तवळच्या त्या एका वातावरणा प्रकार लिसांव सांगता बायबली थंयसर तांकां शिकयतले. आनी थंयसर एक वर्ते घडीत घडलें. त्या इस्कॉलांत सेवा दिवची कुमारी रूथ म्हणली एक टिचर आशिल्ली थंय. ती ह्या भुरग्यां थंय विशेष रितीन आकर्शीत जाल्ली. तिणें स्वता बायबला विशयांत चडीत अध्ययन केल्लें आनी भारताच्या संस्कृते विशयांत तिका वर्तो अभिमान आशिल्लो. आनी तशेंच किशन सिंगाक ती भोव लागशिल्ली जावन आसली. आनी क्लासींत सर्व भुरग्यांक जेजूच्यो काणयो ती सांगतली. पॅरबल्स ह्या वपारी जेजून शिकयल्ल्यो त्यो वपारी त्या भुरग्यांच्या मुखार ती उक्ताडयतली. आनी अशें निरंतर त्या एका इस्कॉलाच्या वातावरणांत किशन सिंगाचेर जेजूचो सोम्याचो प्रभाव पडलो. आनी ताणें चड आनी चड टिचरी लागीं जेजू विशयांत विचारूंक सुरू केलें आनी टिचरीन ताका जेजू विशयांत चडीत जाणवाय दिली. आनी हाचो परिणाम जावन किशन सिंग थोडी क्रिस्तांव मागणी थंयसर शिकता आनी आपल्या घरा आपल्या दिसपडत्या जिवनांत ती मागणी म्हणूंक सुरवात करता. आनी जेजू विशयांत आपल्या आवय लागीं बापाय लागीं निरंतर तो संवाद करूंक प्रयत्न करता. पूण सिख धर्माचो कट्टा अभिमानी जावन आशिल्लो ताचो बापाय असलें एक वातावरण आपल्याच्या कुटुंबांत घडता तें देखून तो रागार जाता. किशन सिंगान खंयच्याय कारणा खातीर त्या इस्कॉलाक वचूंक नजो. ताच्या बदलाक ताणें उर्दू आनी पारसी भास शिकाजे आनी तशेंच पंजाबी भाशेंत ताणें प्रविणता जोडी जाय म्हूण ताका ताकीद दिता. आनी केतींच बायबला विशयांत उलोवंक नजो आनी तशेंच खंयच्याय रितीर क्रिस्तांव मागणी म्हणूंक नजो म्हणली कडक आनी कठीण ताकीद ताका दिता. हाचो परिणाम जावन आतां किशन सिंग कितें करचें म्हूण कळनासतना इस्कॉलाक वेचें बंद करता आनी गांवांत आसल्या पाडारी भुरग्यां सांगाता मेळटा. आनी हाचो परिणाम जावन एणे तेणें वेचें गलाटो करचे, लूटमार करची, असले हेरांक उपद्र दिवचे तसले सबार करण्यो तो करता आनी लोकांच्या रागाक आनी क्रोधाक कारण जाता. हे सर्व टिचर रुथाक कळीत जाता. देखून रूथ किशन सिंगाच्या बापायक एक मेसेज धाडटा आनी ताका कळयता की पुताक बऱ्या वाटेक हाडूंक आनी ताका एक तिदवंक. हें आयकल्लो प्रताप सिंग वर्त्या रागान आनी क्रोधान भरता आनी आपल्या पुताक सरसरीत ओडून हाडून ताच्या घरांत तो बंदी करून दवरता आनी 40 दीस पर्यंत एक मागण्या विधी ताच्या परिवर्तना खातीर थंयसर तो आयोजन करता. ह्या 40 दिसाच्या मागण्या विधींत एक विशेष रितीचो व्रत थंयसर आसता आनी ह्या व्रताच्या वेळार थंयसर किशन सिंगाक एका दिसाक केवल 1 लोटो दूद मात्र पियोवंक थंयसर अवकाश आसता. वाडोवन येवचो भुरगो पोटाक ताका कांयच आसना, गरजेचें खाण ताका थंयसर मेळना. असल्या परिस्थितींत दिसाक 1 लोटो 1 कॉप दूद मात्र पियोवन तो भुरगो दिसान दीस नित्राण जाता, निस्तेज जाता आनी ताची भलायकी बिगडटा आनी तो मरूंक आयतो जाल्ल्या बरी मरणाच्या तडीर आसता. हें देखल्ल्या दन्नन कौर ह्या ताची आवय सगळे कालुबुल जाता, चिंतेस्त जाता, कितें करचें म्हूण तिका कळना. देखून ती ताच्या टिचरीक म्हळ्यार मिस रूथ तिका थंयसर एक मेसेज धाडटा, एक संदेश धाडटा. आपल्या घरा अशें जाता, कशेंय पुणी करन म्हज्या पुताक मरणाच्या तडीर तावन वाचय म्हूण ती विनवणी करता. ही खबर आयकल्लेंच मिस रूथ हिका गडगडो मारले बरी जालें. तिचो भाव बिशप मुल्माराक ती सांगाता काण घेता
आनी धांवा धांवी ती प्रताप सिंगाच्या घरा थंयसर येता. थंयसर कितेंगी व्रत विधान पुजा जावन आसता तरी ती सीदा भितर येता. हे भाव भयणी दोगी किशन सिंग न्हिदोन आसल्या त्या कुडांत प्रवेश जातात आनी दोगी थंयसर सोम्या लागीं ह्या चरक्याक ह्या भुरग्याक कशेंय तरी बचाव कर म्हणून लालेवन मागतात, सरपडोवन मागतात आनी व्हडल्यान मागणें आरंभ करतात. हे मागणें देखुल्लो किशन सिंगाचो बापूय सरदार सिंग तो रागान उचांबळ जाता आनी तशेंच थंय आसल्या जणांक सांगाता काण घेवन हांचे मागणें रावोवंक प्रयत्न करता. थंयसर हांचेर तांणी गलाटो करून तांचेर आंगार हात घालून तांकां भायर घालचे तसले प्रयत्न थंयसर चलतना थंयसर एक अजाप घडटा. त्या कुडांत विचित्र रितीचो एक उजवाड फांगता आनी तो उजवाड पुरसाच्या रुपी आसता. हे एक विशेष देखुल्ले सर उबी येतात आनी थंय धांवन भायर वतात. आनी ह्या घडये मिस रूथ किशन सिंगाक सांगता, सोमी तुका राखता, सोमी तुका बरो करता, जेजूच्या वाटेन तूं चलताय मुखार, जेजूच्या वाटेन तुवें मुखार चलोवंक जाय आनी जेजू तुका सर्व कश्टां अनवारांतले थंय थावन निवारता म्हूण मागणें करता. आनी त्या घडये किशन सिंग आपलें जिवीत सोम्याक समर्पून दिता. हो 40 दिसाचो व्रत भंगयल्ल्या खातीर किशन सिंगाचो बापूय रागान आनी क्रोधान उचांबळ जाता आनी सर्व लोकांक काण घेवन मिस रूथ हिच्या मिसावांक आडपाय दिवचे खातीर जायते रितीर तो प्रतिभटन आनी कश्टाची परिस्थिती थंयसर तो आसा करता. अशेंच ताचेर हल्लो चलता, थंयसर दोंबी चलता, थंयसर गलाटो चलता, मारामारी जाता आनी त्या एका घडये कठीण मार जाल्ली मिस रूथ ह्या संवसारी तिचें जिवीत अखेर करता. आनी आपल्या मरणाच्या तणीर आसल्या त्या घडये ती किशन सिंगाक आपयता आनी तिचे लागीं आसलो पवित्र पुस्तक किशन सिंगाक दिता आनी सोम्याचे मिसांव निरंतर मुंदरून व्हरूंक ताचे लागीं विचारता आनी तिचे संवसाराचें जिवीत ती संपोवन सर्गीच्या सुखाक ती वेता आनी ती एक माटतीर मरण मरता. मिस रूथाच्या मरणा वरवीं किशन सिंगाच्या जिवितांत वर्तें परिवर्तन जाता. तो रडोवन बसतना ताची आवय धनन कौर ताच्या लागीं येता आनी म्हणटा, पळय पुता, रडोवन कितेंच प्रयोजन ना. तुज्या टिचरीन तिचो जीव सोम्या खातीर अर्पिला आनी तिणें तुका एक मिसांव दिला. हें मिसांव तुवें मुंदरून व्हरूंक जाय. हांव तुज्या सांगाता आसा. आनी ती त्या दिसतावन बायबल अध्ययन ह्या पवित्र पुस्तकाचें अध्ययन करूंक आरंभ करता आनी तशेंच जें कितें ती शिकता तशेंच तें आपल्या पुताक शिकयता. आनी निरंतर हे दोग जेजूचे पाटलावदार जेजू खातीर कितेंय तरी करीचें म्हणल्या उद्देशान तांकां मेळच्या त्या वेळान गुप्त जावन कोणाक कळीत नासता त्या घरांत बायबलाचें अध्ययन करतात आनी ती आवय मुखल्या मिसावाक आपल्या पुताक किशन सिंगाक तयार करता. पूण हें घडीत चडीत दिसाक धांपून दवरूंक तांच्यान जालें ना. ही गजाल सरदार प्रताप सिंगाक कळटना तो परत रागान उचांबळ जाता, क्रोधान बुडता आनी आपल्या चाकरांक कामगारांक आपयता आनी आपल्या पुताक सरसरी मार घालूंक सांगता. आनी ह्या घडये ताका सरसरी मारून ताचो जीव वेच्या तसल्या परिस्थितींत ताका रैलाच्या पाट्यार उडोवंक तो सांगता. आवयन कितले रितीर परातल्यारी खंयचेय प्रयोजनाक पडना. ताका उखल व्हरतात. त्या काळोखांत रैलाच्या पाट्यार उडोवंक केल्ले ते चाकोर किशन सिंगाचेर बिरमोत पावतात आनी ताका एका रैलार बसोवन सोडटात. सगळो घायला, हातांत पयशे नात, तिकेट ना, कितेंच ना, खंय वता म्हणलें कळीत ना. तो रैलार घायोन पडले कडेन देव एका सामारिया घराक थंयसर धाडटा. एकलो युरोपियन त्या ट्रेनीर आसलो किशन सिंगाक पळयता आनी ताची परिगत पळयता आनी ताची परिगत पळोवन विशय कितें म्हूण ताका कळटा. ताची तिकेट तो काडटा, ताची इल्लीशी जोपासण करता आनी उपरांत तो बरो जाता आनी किशन सिंग सोम्याच्या शेतांत बरी खबर प्रसार करूंक
मिसांव ताचे हाती घेता आनी साधू किशन सिंग म्हणल्या नांवान ताचे वर्ते मिसांव सुरवात करता. आनी ह्या घडये 1942 इसवेन तसो बापय सरदार प्रताप सिंग आपल्या कुटुंबा सवे अमेरिकाक थंयसर वस्ती करूंक वेता. साधू किशन सिंग आपले मिसांव सुरवात करता. हिमालयाच्या मुळांत ताणें आरंभ केल्ले ते मिसांव सगळ्या विविध जाग्यांनी तो पांय वाटेन वेता आनी सोम्याची बरी खबर तो प्रसार करता, सुवार्ता तो प्रसार करता आनी दीर्घायेच्या 17 वर्सां पर्यंत भारताच्या विविध जाग्यांनी सोम्याक तो प्रगट करता. आनी 17 वर्सां उपरांत आपल्या मायगांवाक थंयसर येताना वर्ती बदलावण थंयसर जाल्ली आसता आनी विशेष रितीचे विशय ताका थंयसर पळोवंक मेळटात. पयले विशय ही जावन आसा ताचें कुटाम आतां थंयसर ना. ताचे आवय बापूय दोगी देवादीन जाल्ली आसात. तितले मात्र न्ही, मोरच्या पयले ताच्या बापयक ताणें केल्ल्या कृत्याचो ताका परिणाम कळून येता आनी तो सुरसुरता आनी तो क्रिस्ताक आपल्या जिवितांत स्वागत करता आनी एक क्रिस्ती जिवीत तो जियेता आनी ह्या संवसारी ताचें जिवीत तो एक क्रिस्ताक साक्ष जावन जियेता. तितले मात्र न्ही, आनी एक विशेश कितें म्हळ्यार किशन सिंगाक एक भयण जल्मालें आनी त्या भयणीचें नांव शांता कौर. शांता कौर 1953 इसवेंत ते जल्मता आनी ह्या घडये किशन सिंग थंयसर ना. तो सगळ्या भारतांत सोम्याची सुवार्ता प्रसार करून आसलो आनी तो पाटी आयल्या उपरांत भावा भयणीची भेट जाता. पूण हांगासर आनी एक बेजारायेची दुखाची आनी दुरंताची गजाल कितें म्हळ्यार शांता कौराक गूण जावंक जाय नासली तसली एक पिडा थंयसर ताच्या पुडेंत उपसल्ली आनी दाक्तेरान आनी थोड्याच दिसांनी ते मरतले म्हणून सांगलें. आनी ह्या आईन घडये गांवाक पाटी आयिल्लो किशन सिंग आपल्या भयणीक कितेंच करूंक शकना. जर तर ते मरण पावल्या उपरांत सिख धर्माच्या रिती प्रकार ताका अंतिम संस्कार दिवचे खातीर ताच्या एका सैऱ्यागेर ताका आपोवन व्हरता. पूण ताचो तो सैरो ताका सांगता आपूण ताच्या मरणा उपरांत सिख धर्माच्या प्रकारच ताका संस्कार दिता, पूण तुवें तुजें क्रिस्ती जिवीत सांडून परत तुवें सिख धर्माक पाटी येचें. हांगासर निराशी जाल्लो किशन कितेंच करूंक ताका असाध्य. सोम्याक सोडचें तरी कशें देखून मरोंक तयार जाल्ल्या आपल्या भयणीक तो उखल हाडटा आनी एका इगर्चे वेता आनी त्या पास्टराक मेळटा आनी ताची हकीकत तशें सांगता. देखून पास्टर सांगता ताचो अंतिम संस्कार हांवें हांगा करयेंत, पूण ताका पयलें बावतिज्म दी जाय आनी ताका थंयसर बावतिज्म दितात. आनी ह्या घडये मोरोंक आयते जाल्ले शांता कौर अजापी रितीर बरें जाता. दिसान दीस ताची भलायकी बरी जाता आनी थोड्याच दिसांनी ते संपूर्ण भलायकेवंत जाता आनी आपल्या भावा संगी सोम्याक अर्घ दिवंक ताका साध्य जाता. आनी ह्या घडये किशन सिंगाकी उरतो संतोष आनी ताच्या मिसावाक शांता कौर संपूर्ण सहकार दिता. सोम्याक ते साक्ष जाता आनी त्या एका राती कोणाकच कळीत नासतले बरी हे भाव आनी भयण दोगी त्या ताच्या गांवांतावन भायर पडतात आनी सोम्याच्या शेतांत सोम्याची खबर प्रगट करूंक तांणी कमर बांदतात आनी नव्या उर्बेन नव्या उमेदीन सगळ्या भारताच्या मुल्या मुल्यांनी हिमालयातावन लडाख पर्यंत आरंभ जाल्ले तांचे सुवार्थेचे पयण आनी मुखार सगळ्या भारताक प्रसारचे बरी भाव भयण दोगी सोम्या खातीर निरंतर मिशनरी जावन सेवा दितात. तांचे सुवार्थेचे मिसांव तितले सुलभायेचे न्हय. तांचे लागीं कितेंच पयशे नासले, पूण सोमी तांचे सांगात आसलो. तांकां कोणाची एक जागृत नासली कित्याक सोमी तांचे सांगात आसलो. खंयसर वेतानाय तांकां अपाय सुखां नासलो. तांच्या सुवार्थेच्या पयणात एका दिसा भिरांकूळ रंबा सिंग म्हणलो डाकू तांकां थंयसर आड बांदता आनी तांकां लुटोवंक पळयता आनी तशेंच तांकां लगड काडूंक तो तयार जाता. पूण
सौम्याची उतरां किशन सिंग ताचे मुखार उसारतना कितेंगी एक विशेष ताका थंयसर घडचे बरी भोगता आनी सौम्या विशयान चड जाणा जावंक तो डाकू तो चोर ताचे लागीं विनवणी करता आनी सौम्याची सगळी चरित्रां सौम्याची जिणी सौम्याचे मिसांव हो भाव आनी ते भयण ताका भोव आपुरबायेन विवर्सितात आनी हाचो परिणाम जावन त्या डाकू थंय एक व्हडलें परिवर्तन जाता आनी तो सौम्याक आपल्या जिवितांत स्वागत करता आनी सौम्याचो पाटलावदार जावन ताचें कुटुंब बदलता. मोगाचे न्हू हें मात न्हय असले जाय तितल्यो घडिता ह्या भाव भयणीच्या सुवार्थेच्या वावरांत आमकां पळोवंक मेळटात. निरंतर भाव भयण सांगाता मेळटात आनी सौम्याची स्तुती करीत सौम्याची बरी खबर भारताच्या मुल्या मुल्यांत कोणाक गरजेवंत आसात तांकां सर्वांक सौम्याची बरी खबर ते प्रसार करतात. अशें निरंतर सुवार्थ प्रसार करच्या ह्या वावरांत साधू किशन सिंग हाची भलायकी बिगडटा. ताका किडनीचे समस्ये थंयसर दिसून येतात आनी 1998 वर्सा सौम्याच्या सेवेंत निरंतर सेवा दिल्लो सौम्याच्या सेवेंत निरंतर आपले जिवीत जरयलोलो साधू किशन सिंग आपले मिसांव सोंपयता आनी सर्गीच्या रासाक तो ताचें पैण मुंदरिता. पूण ताचे सुवार्थेचे मिसांव थंयसर रावना कित्याक ताका सदांकाल पाठिंबो दिवची ताची भयण शांता कौर ते मिसांव मुंदरून व्हरता. आपल्या भावान दाखयिल्ल्या देखी वरवीं सौम्याच्या प्रकाशान तीय विविध रितींनी विविध गांवांनी वचून दुबळ्या धाकट्यातय सौम्याची सेवा ती करता आनी सौम्याचो संदेश थंयसर प्रसार करता आनी 2021 इसवेंत आपल्या भावाच्या वाटेन ती सौम्याच्या रासाक प्रवेश जाता. एक भावा भयणीचें समर्पण भावा भयणीचें समर्पण सौम्या खातीर कशें जालें आनी ह्या समर्पणाची सुरवात कशें जाली आनी देवाचें उतार एका मनशाक कशें परिवर्तन करूंक शकलें आनी कितले आडकळी आयल्यारी साधू किशन सिंगाच्या कुटुंबांत कितल्यो आडकळी आयल्यारी कशें थंयसर सौम्यान निरंतर ह्या भाव भयणींक ताच्या सेवे खातीर विंचलें आनी हाचो परिणाम जावन कशें तें घराणें थंयसर सौम्याक वळखूंक शकलें आनी त्या घराण्यांतावन उपसरले हे दोग भाव आनी भयणी निरंतर सौम्या खातीर सगळ्या भारतांत तांणी कशी सेवा दिली आनी सौम्याची वळख सौम्याचे मिसांव आनी सौम्याची वडवीक गाजयली ह्या मोठव्या थोड्या उतरांनी तुमचे मुखार हांवें आतां दवरली. मोगाचे न्हू असले साबार जाण आसात सौम्याच्या उतरांत प्रेरीत जाल्ले आमच्याच गांवचे आमच्याच समाजीचे आमच्याच देशाचे पूण हेरा धर्माचे व्यक्ती हेरा समाजीचे व्यक्ती कशे सौम्या खातीर तें जिवीत तांणी भेटयलेलें जावन आसा आनी मुखल्या एपिसोडांनी हांव साबार जाणांची वळख तुमकां दिवंक खुशी व्हरता. हो व्हिडिओ तुमकां बरो लागलो म्हूण हांव चिंतां. दया कर हो व्हिडिओ तुमी हेरां संगी वांटून घेयात. हो व्हिडिओ हेरां संगी तुमी शेअर करा आनी तशेंच आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या मिसावाक तुमी एक सहकारी जावन एक लायक दिया आनी तशेंच चॅनलाक सबस्क्रायब करा म्हूण सांगून येदोळ पर्यंत भोव आपुरबायेन ह्या मिसावाची चरित्रां ह्या मिसावाची अजापी मिसावाची चरित्रां आयकल्ल्या तुमकां हांव विनोद गांगुळी बरयल्ल्या ताळ्याक म्हणटा देव बरें करूं.